दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगाच्या बाबयनीनो एका सिस्टरीक केरळात हांव मध्य प्रदेशाक वर्ग जाता त्या कोव्यांत ह्या कोव्यांत हांव त्या कोव्यांताक आनी ती सोशल वर्कर नासता थंय ती घराघरांनी वचून पळयतना थंय मस्तू लोक आसा. मध्य प्रदेशांत इतलो लोक आसा की मगाच्यानो घराघरांनी बाल मनशां बसोवन आनी प्रात कांय काम ना तांकां कामां आपयतालो लोक ना धाडल्यांत. त्या दळा ही सिस्टर तांकां तांचे कडेन काले आसलें पळय तें एक ಒಟ್ಟು घालून ते पयशे इल्लेत पयशे हप्त्याक इल्लेले दिवंक एक 10 रुपये गी 15 रुपये गी 20 रुपये गी तशें तांचे दिवच्या बरी करन तांकां स्व उद्योगा ल्हान कामां करचीं वस्तू शिंवचें ती तरबेती ती दिता. मागीर हे पयशे चड आनी चड कलेक्ट करता ती. मागीर बाल मनशांनी तिंडी आनी करन ती हातूं सिटीक व्हरून दिवचें पेंट्याक व्हरून दिवचें आनी तें तशें ती लोकां सांगता 6 म्हयन्यांत त्यो बऱ्यो अभिवृद्धी जाता. आनी मेळ्ळे पयशे तशेंच जोमोग करून स्वसहाय संघ करतात. हांव स्वसहायक म्हळ्यार म्हाका हांवें तुका मोग करून काडोवची आनी एकल्याचें रीण काडोवचें जीण रीण बरोवन तांची रीण वाड बरोवन मरच्या बदलाक हांवें उत्पन्न करचें पयशे म्हणजे तें उत्पन्न करचें इन्कम वाडोवचें ती स्वसहायक संघा म्हण ती करता. आनी करून जाल्या उपरांत अशें संघ केल्या उपरांत लोकां कडेन मस्त पयशे आसात आनी हे पयशे ती वट्टू करता आनी पुरो आनी आमी कित्याक चड मोल दिवन सेकंड क्लास सामान खाणेचें उण्या मोलाचो सामान खाणेचें चड पयशे दिवचे आनी चीप ते कितें आमी खाणेचें म्हणटा ती वचून व्हडल्या पेंट्याक वचून सिटींत लॉरी बूक करून लॉरीर तेल गोव साकर तांदूळ पीठ आनी पियाव लसूण पुरो ती पेंट्यात हांव हाडयता आनी बरो माल बरें तेल हांगा मेळच्या त्या सेकंड क्लास थर्ड क्लास तेला प्रास उत्तम तेल ह्या थर्ड क्लास तेलाच्या मोलाकच मेळटा. 40 रुपयांक बरें तेल तें हांव तिका मेळटा. तशें ती हाडून लोकांनी पुरो अभिवृद्धी जावची पळयता उण्या मोलाक सांबाळ तांच्याच पयशांनी तांणी सामान काडोवचो ताचो लाभ आनी कांय ना. लोकांक बसतो अभिवृद्धी लोकां कडेन पयशे व्हरून लोक बरो जाता. ही हळ्ळी बरी जाल्ली पळोवन ते सिस्टरीक त्या हळ्ळेचे आपयतात. तशें 2 हळ्ळ्यो जाल्यो 3 हळ्ळ्यो जाल्यो आनी अशीच ती सिस्टर हांगा करी जाल्यार आमी वेपारिस्तांनी कितें करचें म्हणून वेपारिस्त पुरो रागान पेट्टा तेचेर गर्वान हंकारान भरतात ते आनी आमचो वेपार उणो जालो हेचे वरवीं त्या 3-4 हळ्ळ्यांतलो लोक इशेन येना म्हणून देखून ते खाल करतात. ही आनी एक हळ्ळेक तरबेती करूंक बसार येता आसतना हिका खाल करतात हे बसार सडटात पेंट्यात येतावन त्याच बसार हे आसात तांच्या बल्सान सुरयो आसल्यो ते एक जावन सडटात आनी तिका अर्द्या वाटेर येताना ते जुशी मारतात तिका सुरी घालतात तिका सुरी घालून ती मरता. मगाच्यानो ह्या सिस्टरीन जेजुबरी कश्ट वळवळे सोंसले तिणें मरतना म्हणाले की जेजून वयल्या कुर्सा बरी तांचो एक वांटो हांवें भोंवयता म्हणाली की ती वो म्हजो कुरीस म्हणून. मगाच्यानो तिणें माट्टीरपणाचो कुरीस तिच्या आंग पुरा रक्तान भरिल्लें जेजूच्या आंग पुरा रक्तान भरिल्लें कुर्सार वो माट्टीरपणाचो कुरीस तिणें वयलो. माट्टीरपणाचो कुरीस तांबडो कुरीस म्हणटा म्हाका तांबडो कुरीस बरें वय. आनी आमचो बिशप रोमेरो म्हण आसा ताणें ताच्या परजे सुडका दिवच्या खातीर कम्युनिस्टांच्या हातांत परजा कश्ट जाताली पुरा पयशे लोकांचे ते लुट्टले देखून लोक दुबळीकाय विरोध आमकां खाण दिया जेवण दिया म्हणून लोकां सांगता काडून तो मार्गा रावलो आनी बिस्प रोमेरो मी सांगतना ताका त्या कम्युनिस्टांनी येवन ताका शूट केलो ताच्या आंगांत लोबाचेर आनी पुरा रगत जेजूच्या कुडी बरी ताणें मरणांत जेजूक साक्ष दिली माट्टीर तो मेलो. अशें मस्तू माट्टीर आमच्या पय सभेंत आहात ताणें जेजू खातीर रगत वरयलें रगत वो तांबडो कुरीस म्हणटा तांबडो कुरीस. मगाच्यानो दुसरो तरासो एक कुरीस आसा मगाच्यानो वो कुरीस मादेर तेरदान वयलो कुरीस त्या ल्हान मार्गार आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर जिवान दिवच्या खातीर तांकां हाडन तांकां शिकाप दिवन तांकां बरें दिवन तांच्या पिडाक गूण करन तांकां एक बरें जिवान जिवंक तिणें वाट दाखयली न्याय नीत करून दिली तांकां न्याय नीत मेळ्ळ्या नासल्या वेळार न्याय प्रकार आमचे टॅक्स गेल्ले पयशे टॅक्सांतले पयशे तांकां वचाचे तांकां घरांतल्यान घर बांदूंक आनी वचाचे आमचे ते पयशे आमचे खंय येतात देखून न्याय म्हणली ना समाजींत
न्याय नीत म्हणली ना ह्या निती खातीर सता खातीर न्याय निती खातीर थोडी उबी रावता मदरसे जाती एकली मगाच्यानो एक कुटुंब आशिल्लें त्या कुटुंबाच्यांक एका आनी एक व्हडल्या ग्रेस्त मनशाक आनी ह्या ल्हान कुटुंबाच्यांक झगड्यां जालें जाग्या विशयांत आनी तांचे कडेन कोणेंच उलोवं नजो म्हणून वाड्यांतलो लोक सगळी विरोध जालो तांचेर कोणीच तांच्या घरा वचोना तांच्या घरा काजार आसलें वाड्यांतलो लोक कोणी ना पयस जावन आयिल्लीं सैरी मात वाड्यांतली खाली 3 कुटुंबां आनी कोणाकूच वचों नजो तुमी गेल्या जाल्यार आमी तुमकां बहिष्कार घालता तुमच्या काजारांक आमी कोणी येना तुमच्या मरणाक येना तुमच्या घरा येना म्हूण तुका सगळो लोक कोणी वचोना 40 कुटुंबांत खाली 3 कुटुंबां तांच्या काजाराक गेलीं ती आनी बहिष्कार घाल्या वण्णी आनी बेस्टायल्यार वण्णी आमी तांच्या घरा येता म्हणून तांणी कळलें तांणी अन्याय करूंक ना म्हूण तांकां बगलें न्हीद जावन त्या दुबळ्या कुटुंबान खलो अन्याय करूं ना तांची वाट बंद करूंक तांणी सोडूं ना हाच्या 2 जाग्यां मदें तांची वाट आसली दुसऱ्या वाटेन दी म्हळ्यार दिना तांची असली वाट बंद करूंक पळयता त्या जातीन कुर्ती गेली आनी फादराबान सगळें सांगता मेळोवन तांकां ती वाट मेळच्या बरी केली देखून तो राग काडलो ताणें 40 कुटुंबांत वाड्यान 40 कुटुंबां आलीं खाली 3 कुटुंबां मात तांच्या घरा काजाराक गेलीं तांच्या घरा व्हडली मागीर मरण पावली खाली 3 कुटुंबां मात गेलीं पयशेलीं सैरी मात रायलीं तर हीं 3 कुटुंबां जावन आसात तांणी कांय रगत व्हरूना पूण सता खातीर निती खातीर ती रावलीं तांच्या काजाराक आनी परत हे सगळे वाड्याचो लोक कोणी वचोना त्या 3 कुटुंबांच्या घरा कार्य आसतना कुमगार आसतना आनी खंय तांच्या घरा मरण आसतना आनी खंयच्या कार्याक खंयचो वाड्याचो ही उरलीं 30 आनी 7 कुटुंबां वचनातलीं वो ग्रेस्त मनीस आनी उरलीं 30 आनी 7 कुटुंबां पूण ती 3 कुटुंबां आनी एक कुटुंब मोगाच्यानो ती रगत व्हरनासतना जेजूच्या कुर्साक तांणी साक्ष दिली तांणी शांत समाधान न्याय नीत करून दिली आनी मोगाच्यानो देखून आज आमकां जेजू आशेता वो आमी दवो कुरीस तांबडो न्ही तांबडो जेजू रगत ना तांचो वो दवो कुरीस आमी वोवयचे म्हणून वोवयचे म्हणजे जेजूची आशा आमी आतां मातीर मरोन ना आमकां पूण हेरांक न्याय निती खातीर सतां खातीर हेरांचे सेवे खातीर आमची जिणी समर्पण दिवन आमी सेवे खातीर समर्पण दिवन आमची जिणी जियेचे म्हणून ही वो कुरीस आमी वोवयचे म्हणजे जेजू आशेता तिसरो कुरीस जावन आसा नीली कुरीस पयलो तांबडो कुरीस तो रक्तांत आमचे रक्तान बुडलो आमी रक्तान जेजू साक्ष दिवची दुसरो कुरीस जावन आसा मोगाच्यानो दुसरो कुरीस जावन आसा तो दवो कुरीस न्याय निती खातीर हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर सेवे खातीर मऱ्या पर्यंत आमची जिणी समर्पणची ताका तिसरो कुरीस जावन आसा नीली कुरीस निळसो कुरूस ब्लू ह्यो निळसो कुरीस म्हळ्यार कितें आमी पिड्यान पडल्या वेळार आमची कूड निलशी जाता ती केशे रगत चालवण जायनासतना कूड तिके निलशी जाता देखून ताका नीली कुरीस म्हणचे आमचे कश्ट आमी सोंसचे जेजून कुरीस वयला देखून ही पिडा हांव जेजूच्या कुर्साची एक साक्ष म्हणून जेजूच्या कुर्सांत एक इतलें हांव वयता म्हूण जेजूच्या कुर्साची हांव म्हजी दूख जेजूच्या कुर्सा मेळयता म्हणून आमी म्हणटा कित्याक आमी कश्ट आनी वळवळे आयल्या वेळार ते आमी जेजूक भेटयता कश्ट आनी वळवळे आनी जेजूचो कुरीस नियाळण आमी ते स्विकार करता आमची शांतपणान सोंसणीकायेन आमची पिडा सोंसता आमी त्या वेळार आमी नीली कुरीस वयल्या बरी जाता मोगाच्यान आमी नीली कुरीस वोवून नजो आमी वोवयचे दवो कुरीस जेजून तांबडो कुरीस वयलो सांत पेद्रून तांबडो कुरीस वयलो ताकाय मातीर मारलें सांत पावलूक ताकाय गुमटी कातरली ताणें तांबडो कुरीस वयलो सांत सिसिलियान तांबडो कुरीस रक्ताचो कुरीस वयलो मदर तेरेसान दवो कुरीस वयलो वय आमच्या मलगड्यांनी दवो कुरीस वयलो तांचो जिनेसो दवो कुरीस वयलो थोड्यांनी निळसो कुरीस वयलो देखून मोगाच्यानो आमी दवो कुरीस वोवंक जेजू आशेता ह्या निमाण्या शुक्रार आमी निर्धार करण्याचे म्हजो दवो कुरीस हांव वोवयतां हेरांक कश्ट जातल्यांक गरजेवंतांक हांव सेवा दितां म्हजो मोग कोणाक जायगी तांकां खुशयेन हांव म्हजे कडेन कित्यां ते तांके प्रमाणे हांव तांकां सेवा दितां म्हणून आमी सेवेचो दवो कुरीस वोवंक आमी निर्धार करण्याचे वो कुरीस जेजू मानवता जेजूच्या खालार मोगाच्यानो जेजूच्या खालार समाज आसली समाजींत 3 क्लासी आसल्यो टॉप क्लास फर्स्ट क्लास म्हूण ग्रस्तांचो लोक दुडवागार बोदीक आसले आस्त बोदीक आसले ते तांकां तोठां आसलीं वय तोठां आसलीं ते फर्स्ट क्लास म्हणटाले ते टॉप क्लास वय तोठां आसलीं आनी तांकां बिजनस आसलो वेपार वयवाट व्हडलो वेपार आसतले वेपारिस्त आसले व्हडलो वेपारिस्त करोडांनी कामांचे वेपारिस्त आसले तांतूं आनी रायाळ वंश राजकीय फुडारी खाटीन पयशे भरिल्ले राय
आनी तांचे कुटुंब तांचे परिवार हे पुरा फर्स्ट क्लास इंदा आले. ताचे मागीर सेकंड क्लास स्किल्ड वर्कर्स म्हळ्यार हे धाकटे इंजिनियर, हे धाकटे मेस्त घरां बांदतात पळय, घरां बांदतात, पयशांक कांय उणें ना, स्किल्ड तांकां घरां बांदूंक वता, बरीं घरां बांदतात, कॉन्ट्रॅक्टांनी मेळटा तांकां, बरें घरां बांदतात. हीं नर्सां, बरीं कामां मेळटा नर्सां, स्किल्ड लेबरर्स म्हणून. आनी तांकां मागीर टिचरां आनी क्रेन ऑपरेटर्स हे पुरा ते स्किल्ड लेबरर्स म्हळ्यार तांकां काम करच्यान चातुराय आसली. वो सेकंड क्लास ग्रूप जावन आसा. ल्हान जागे आशिल्ले, बेसायांत चातुराचो एळिल्ले, कामांत एळिल्ले मनीस हे पुरा चातूर ही सेकंड क्लास जाली. आनी थर्ड क्लास आनी एक लोवर क्लास या बॉटम क्लास म्हणून निमाणी क्लास आसली. हे कोण म्हळ्यार हातूं अनस्किल्ड लेबरर्स म्हळ्यार हांकां काम करून चातुराय नासली, एळिल्ले न्ही हे, हांकां घरां बांदूंक जायनासली आनी सिमेंट कलोवची, मरता मसरी फातर व्हरून दिवचे, उदक व्हरून दिवचे, रेंव व्हरून दिवची, ते चातुराय शिकोवनात, स्किल्ड शिकोवनात, अनस्किल्ड लेबरर्स. आनी मागतेले मागोवन खंयचे हे ह्या ग्रुपांत आले. ह्यो दुबळो लोक 65% जावन 70% म्हणसर 70% 70% वत्तू लोक आशिल्लो. आनी उरले एक 20% तो मिडल क्लास आसले, मिडल क्लास स्किल्ड लेबरर्स, ल्हान जाग्यांचे मनीसांनी पुरा. उरले लोक जावन आशिल्लो 10% ग्रेस्त लोक, व्हडले जागे, व्हडले राजकीय पुडारी ते पुरा. हे राजकीय पुडारी ह्यो ग्रेस्त लोक कालें करतालो आपणाचें स्थान भद्रते दवरूंक, आपणाचें आस्त भद्रते दवरूंक ह्या सकयल्या लोकांक दामून दवरताले, वयर येवंक सोडनासले. ह्या मदल्या ग्रुपाचे सेकंड क्लासाचे सेकंड कॅटेगरीचे लोक कालें करताले स्किल्ड लेबरर्स. एक एकरो जागो जाल्यार आनी एक एकरो तोट करूंक उड्डाताले इल्लें कमाई करून हेंगो सगळी करून आनी तोट व्हडलें करूंक ते फर्स्ट क्लासीक आमी वचचे, तांचे बरी आमी जायचे म्हणून, तांकां मेळचो मान गौरव आमकां मेळचे म्हणून फर्स्ट क्लास येवचो उड्डाताले. आनी तूं लोक उड्डोवन पयशे केल्ल्याक्षण तुवें त्या क्लासी ते वळखताले तुमकां, तांच्या फंक्शनां तुमकां तांकां आपयताले. देखून हे सेकंड क्लास लोक काम थर्ड क्लास दामून दवरून वयर वचूंक पळयताले. वयर सोशियल लॅडर म्हणटा आमी, एक निसन, सामाजीक निसन वयरेचें सगळ्यांनी. ह्या थर्ड क्लासींत हांव सेकंड क्लास जाल्यार फर्स्ट क्लास वचूंक, आनी फर्स्ट क्लासान आपणेचें स्थान घट्ट दवरून सकयल येना अशें पळोवंक, पयशे करून उड्डा पडटा लोकां मदें. हें जेजूच्या खालार अशें चलतालें. जेजू हें पळयता आनी पुरा हें तो किक करता, हें खाण चिल्लीता तो पांयांत. ही समाज म्हाका नाका, हे रितीचे नाका, हांव नवी समाज घडटां. म्हज्या समाजींत ह्या पळय सभेंत तांचो स्थान सगळ्यांक एकच स्थान मान, सगळीं एकच, मेळ आनी खीळ म्हणना, ग्रेस्त आनी दुबळो म्हणना. कोणा कडेन चड आसात आनी नातिल्या कडेन दिचे. आमी धर्मजोत्या करत्या पळयता हांव आशिल्ल्यांनी दोन कुडकां आशिल्ल्यांनी एक जोडी कुडकां हाडून नातिल्यांक हाडून इगर्जेंत आल्तारी कडेन दवरचें, आशिल्ल्यांनी तांदूळ हाडून थंय दवरचो. उरल्यांनी जागो इकलो जाल्यार घरांतल्यांक म्हणून पयशांची तैली हाडून थंय दवरची. मोगाच्यान कळलें तें आमकां वाचूंक मेळटा धर्मजोत्या कृत्यान. कित्याक म्हळ्यार जेजून तांणी खंयच्या समाजीक ताणें फाट केली आनी कशें समाज नवी समाज ताचे समाज कशें आसा ताणें दाखोवन दिली. देखून जेजू नवी समाज जावं बांदूंक आशेता. देखून आमी मोगाच्यान आमी काणयेचे दोवो खुरीस काणयल्यार नवी समाज बांदूंक जाता. कितले फादराक कितलो लोक आज जेजूच्या सता खातीर निती खातीर वावुरता. तशें जाल्यार संवसार असो इतलो बरो चलता. पोर एकलो पत्रकार म्हणालो क्रिस्तांवांत हें आसचें ती भारी एक तांचें तें आसचें जाणवाय, तांचे नडते पळया, तांचे इगर्जेनी पळया तांकां कशें बागील घालां, कशें हें कोरोना वायरस वचून स्प्रेड जायनातल्या बरी ती थडवितात पळय क्रिस्तांव लोक. एका इगर्जेन म्हणी पळया लोक गुंतागे पळया, उरल्या कडेन पळया, उरल्या धर्मीक केंद्रांनी पळया लोक थंय भोंवता पुजातात, हें करता. आमकां तांणी त्या क्रिस्तांव शिकाजें म्हण तो वॉट्सॅपार आयिल्लें आमी पळयलें. कित्याक म्हळ्यार कितलो सता निती खातीर मस्त क्रिस्तांव लोक आज वावुरता. मोगाच्यान आमी जाता तितलें प्रयत्न करचे दोवो खुरीस वावोवंक, ताचो जेजूच्या खुर्साचो अर्थ समजून दोवो खुरीस स्विकार करूंक आमी मुखार येचे. आनी तशेंच मोगाच्यान एकलो बरयणार सांगता कितें म्हळ्यार आमची दूख जिनियंत दूख एक वांटो म्हणटा तो. दूख पेन दूख जावची. दूख नासतना आमचे जिनियस एक वांटो म्हणटा जाणारे म्हणटा तो.
देखून तो म्हणटा दुखी पेन नाना तराच्यो आसात. ह्यो कुडीची दूख. काल एक भुरगें पडोवन त्याच्या पांयाक मार जाला आनी आडमोडलां, आस्पत्रेक व्हरूंक जायना, आस्पत्रेन खाणें ना, ते खालें कशें कळना, मागा फादर म्हणून आवय रडटली. वय 4 वर्सांचें भुरगें उडोवंक वचोन पडोवन आडमोडलां ताचें. तशें पळया, ल्हान भुरग्यांकय दूख आसा. मागीर व्हडांकय दूख येता आमकां, कुडीची दूख. थोडे फावटी कुडीची दूख आमकां लागण पडना जाल्यार आपापींत दूख, फाटीन दूख, कितें आमकां गुंतूना. काल सांजेर एक 10 वरांचेर एक माम फोन करता, फादर म्हाका काम करूं जायना, पोटान दूख कठीण, कितल्या दोतोराक गेलो म्हणून. मागीर मागणें कर, मस्त मागणें केल्या उपरांत ताची दूख उणी जाली. एक 70% उणी जाली म्हणालो. आज म्हाका न्हिदोवंक जायत म्हणालो. अर्दो घंटो ताका कावन्सिलींग करून ताच्या पोटांतल्या दुखी खातीर मागणें करून आनी कावन्सिलींग करून ताची दूख काडली. तशें थोडे फावटी पांय दूख, गांठी दूख, तकली दूख, गोमटी दूख, कारण नात ही दूख. ही कुडीची फिजिकल पेन म्हणटा, फिजिकल कुडीची दूख आसा. आनी एक दूख कवली म्हूण सांगल्यार मोगाच्यान सायकोलॉजिकल मोतीची दूख आसता. मोगाच्यान आमकां मोतीची दूख आसा. थोडे फावटी सायकोलॉजिकल दूख म्हणटा, जर तर कोणें आमकां तिरस्कार केल्यान जाल्यार एक चेडवाक पळय, चेरक्यान कांय दुखना, मारूना कांय ना. 3 म्हयने मुसोर ताच्या सांगता मोगान आसुल्लो, उलयतलो, बरो संबंद दवरतलो, मस्तूपणां करतालो. आतां फोना येना, कांय ना, कांय हें करूंक वचना. ताणें ताच्याक बरें शिकलें आनी एक चेडूं मेळ्ळां. ताच्या चेडवाची दूख पळया. आनी एक चेडो म्हणटालो, एका वर्सांत हांव ताका मस्तू वेळ दिला म्हजो, हांवें ताच्या मस्तू उलयलां आनी ताका हांवें मस्तू कुमो केल्या. आतां तें म्हणटा आमी काजार जावचें नाका, फाटीं घालया, म्हाका मोड ना. तशें परा म्हणटा. त्या चेड्याच्या काळजाची दूख पळया. कांय चेडवान गाय आनी कांय करूं ना. मोतीची तिरस्कार केल्ल्याची दूख, इन्कार केल्ल्याची दूख. थोडे फावटी आमी म्हणटा लोनलीनेस, एकसुरपण. न्हवरो घरांत आसा, व्हंकले कडेन उलोवंक उलयना. त्या व्हंकलेची एकसुरपण पळय, तिका एकसुरपण भोगता, घरांत कोणी उलयनात. तशें ती कालें थांत्यां उकडटात आनी तिंच खातात आनी हें बैतावन येताना तें काम करना आनी इतल्यान काम करून घरा येताना थांत्यां उकोवन केल्लें आसता. म्हाका थांती म्हळ्यार ना, तुका मोडशी जाता, गॅस जाता म्हणटा. कशें बगात ताका कांय दिनात. तें सांगून रडटलें म्हाका अशें करतात म्हणून. लोनलीनेस, एकसुरपण म्हणून. मागीर मोगाचें आमचें कोणी मरता मोगाच्यान. आमच्या कुटुंबांत कोणी मोगाचें मेल्यार आनी आमच्या सांगाता नात तीं, आमकां पळोवंक नात, उलोवंक नात म्हणून आमी तांकां चिंता आसतना आमकां मतीक जावची दूख, एकसुरपणाची दूख मोगाच्यान. एक सायकोलॉजिकल दूख म्हणटा आमी, मतीची दूख ही दुसरी दूख. एक कुडीची दूख जाली, गाय जावचें, पडचें, गाय मार जावचें, एक्सिडेंट मार जावचें तें आंगाक, कुडीची दूख. दुसरें मोतीची दूख. कांय मार आनी कांय नात, उतरांनी तिरस्कार, एकसुरपण, सांडल्यार, इन्कार केल्यार ही दूख, मोतीची दूख. तिसरी म्हळ्यार आमच्या अस्तित्वाचीच दूख. हांवें आसच्यांतच जिणेच्यांतच एक दूख. कितें म्हळ्यार जिणेक अर्थ ना, एक शेवट ना. वगेत बसचें, जिवंकूच नाका म्हणचें, जिवंकूच नाका म्हाका, जिवोवची आशाच ना म्हणून, जिणेंत संतोशूच ना, शांतीच ना, नाकात म्हाका म्हणून, कारणांत नात, नाकात म्हणून. ही एक्झिस्टन्शियल पेन म्हणटा ताका, नाकात म्हणून. ही दूख एक, जिवचेंच नाका. ती दूख म्हणजे मतींतली येता जियेनांतल्यात म्हणून. असली दूख मोगाच्यान. ह्यो 3 तराच्यो दुखी. वय तशें देखून दूख आनी पातकाक संबंद आसा. दुखीक आनी पातकाक संबंद आसा. आमच्या काळजांत ही कुडीची दूख जावं दी, या आमच्या मोतीची दूख जावं दी, या आमच्या अस्तित्वाची दूख जावं दी. ह्या 3 दूख आमच्या थंय आसल्या वेळार आमी काय करता, ती दूख इतली कठीण भितरली आनी हेरांक दुखयता, तांकांय दुखांत घालता, दुखाचें उतरां म्हणटा, तिरस्कार करता, तांकांय संतोश तांचो नाश करता. देखून पाताक हेरांक दुखोवचें पाताक. देखून आमच्या दुखीक आनी पातकाक रक्षिलो संबंद आसा. हेरांक दुखयता. देखून जेजू खुर्सार ह्यो 3 दुखी काणयता. 3 दुखी जेजूक आमी पळय, जेजूची खुर्सार वळवळटाना ह्यो 3 दुखी आहात. कुडीची दूख, त्याच्या आंगार खंय इतलो सोलान जागो मार नासतना हरी एक खात पुटले खंय आंगार. जेजस म्हळ्यार पिक्चरांत हांवें पळयलें, जेजूच्या आंगार जागोच ना, मान पिटो केला ताका रगतान. ताची कुडीची दूख पळया. दुसरी जेजूची मोतीची दूख आसली. मोतीची दूख म्हळ्यार ताच्या मोगाच्या शिसानंत, हिंसून काडल्या शिसान ताका तिरस्कार केलो जेजूक आनी विकृत केलो, ताका घात केलो, जुदासान घात केलो, इकलें. जेजू खुर्सार ताणें तितलो मोगान ताका विंसून काडला, हांवें ताणें म्हाका घात केलो न्ही. जेजू वळवळटा, मोतीन याण वळवळटा. कठीण दूख ती, कुडीच्या दुखीच्या ही दूख.
इतल्या शिसांचो मोग करून तांच्या सांगात ताणें जियोवन तांचो मोग करून तांकां शिकोवन आज ते सगळे पळोवन दवल्यात. ते पळोवन दवरले इश्टांनी पयस केल्लें पळयतना मरतना एक कोणी तो देव ते दिश्टी कोणी दिसना ताका पळोवन दवल्यात ते. जेजूक मतीची दूख कठीण जाता, सायकोलॉजिकल पेन म्हणटा आमी, मतीची दूख कठीण जाता, वैशितान सांडिल्लें. तिसरी ताका अस्तित्वाची दूख, अस्तित्वाची दूख म्हणटाना म्हज्या बापा देवा म्हाका कित्याक सांडलाय, बापा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणून देवान सांडल्या बरी तो ताका बगता ह्यो तिनूय दुखी जेजू लिमिटाक कितलें बगयत पळय ताच्या तशें लिमीट ना, लिमिटा मुसोर तें देव बगता, देव सोंसता, बगता मोगाच्यानो देव बगता. सायकोलॉजिकल मतीची दूख ताका ताच्या तशी लिमीट ना, त्या लिमीट अंडा मसोर जेजू बगता. आमी कोणीच चिंतिनातली इतली दूख जेजू ती बगता. आनी एक्झिस्टन्शियल दूख ती संपूर्ण ताची तिनूय दुखी जेजू कुर्सार वळवळटाना जेजू बगता अस्तित्वाची दुखी बगता. देखून जेजू तें कुर्सार मॅन इन इंटेन्स पेन कठीण दुखीन वळवळटा जेजू कुर्सार. वय देव ही तिनूय दुखी बगता, कुडीची दुखी बगता, मतीची दूख, अस्तित्वाची दूख, लिमिटा पर्यंत एंड लिमिटा पर्यंत तो बगता. देखून देवाची ही दुखाच्या प्रास मोगाच्या न्हू देवाची दया, देवाचो मोग व्हरतो वो मोग त्या दुखीक रबडटा. देव दूख भितर बैल्यान देवाची दया. देखून देवाची दया त्या दुखीच्या की चड म्हत्वाची, चड गुंड देवाची दया आनी देवाचो मोग, देवाची काकूळ, दैवीक काकूळट. देखून कुर्सार देवाची दैवीक काकूळट परजळटा थंय. त्या दुखीक ती कावार करता. दूख दिसनातल्या दूख भितर बैल्यान देवाची ती दया, देवाची काकूळट, देवाचो मोग ती दूख कावार करता, गुटलायता. देखून आमी सांगली तिनूय दुखींक देवाची दैवीक काकूळट ती गरज आमकां वय. देखून सोर त्या दुखीक देवाची काकूळट कावार करता. देवाची काकूळट सर्गीन थावन देवलेली आमची दूख सगळी गुटलोवणी अनवलाप करता. देवाची काकूळट आनी देवाची दया. आनी ह्या दयेंत, ह्या काकूळटींत, ह्या बिरमोतींत, ह्या मोगांत आमची सोडवण आटापून आसा न्ही दुखींत. देखून ते म्हणटात मूळ इल्लीशी दूख मनशा जिविताचो वांटो म्हणून ते जाणारी म्हणटात. सायकोलॉजिस्ट आनी फिलोजॉफर्स म्हणटात एक जी दूख मनशा जिविताचो वांटो म्हणटात, ती गरज ताका म्हणटात. पूण त्या दुखीच्या की गरज देवाची दया चड गरज, देवाचो काकूळट चड गरज, देवाची बिरमोत आमकां चड गरज. कित्याक म्हळ्यार ती आमकां सोडोवन हाडटा आमकां सत्याच्या जिविताचें आमकां व्हरून पायता. देखून कितें कुर्सार जेजून वळवळ्ळो आमची पातकांची जडाय तो काणून तो वळवळ्ळो आनी आमच्या पातकाक कितें फारीक पळोवन दिचें तें सगळें देवान थंय बांदलें संपूर्ण तरान बांदलें. आमचें बिल्ल, आमचें ऋण तें संदायलें जेजून संदायलें. आमकां कांय आनी संदोवंक ना. आमचें ऋण, पातकाचें ऋण आमी देवाक संदोवंक आसलें आनी कांयच ना. देवान जेजून तें संदायलां. आमी कृपेन जियोवन जेजूच्या त्या जैतांत आमी वांटेली जावचें. कुरी सापयता जैतांत वांटेली जावंक.